आयची फोनेची अपडेट दिता आसतना सगळ्यात पयलीं पावस जो भरपूर प्रमाणात पडटा आणि दुसरे वटेन सगल्यो ज्यो रिव्हरी आहात त्यो तुडूंब भरल्या। आयज एक गोवा कॅन हे एनजीओन एक जॉयंट इन्स्पेक्शनाक लागून एक एप्लिकेशन केलें। त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टर, WRD, मामलेदार, पोलीस, फायर स्टेशन ऑफिसर हेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन आयज कोडार एग्रीकल्चर कोडार फार्म तशेंच आनी एक 2-3 स्पॉट थंय विजीट केले। ज्या विजिटांचेर ड्रावनींग केसीस जाता आणि जे भुरगे तांकां खबर ना उदकाचें हें कितलें हें आसा खोल आसा आनी त्या प्रमाणे ते बुडोन मरतात अश्यो 20 वयर केसी जाल्ल्यो आसा। हालीं सुद्दां एक ओकामीच्यान एक यूथ कुट्टी खांडेपारचें बुडोन तेंचो जीव गेल्लो आसा। सो ह्यो सगळ्यो ड्रावनींग केसीस खंय तरी हाडोवपाक लागून हें जॉयंट इन्स्पेक्शन आसलेलें आनी सगळ्यांनी सजेस्ट केल्लें आसा की कशा पद्दतीन हें ड्रावनींग केसीस हें स्टॉप करतले जाल्यार कितें प्रिकॉशन घेवचें पडटलें। त्या प्रमाणे वर्कआवट करून हें रोखडोच हेजेर प्लॅन येतलो अशें म्हणून सगळ्यांनी आयज थंय इन्स्पेक्ट केल्लें आसा। दुसरी गजाल जे आमी म्हणटा आषाढी एके दिवशी जाले 2 पॅन्डेमीक हितूर जे वारकरी आहा ते हांगा वताले पंढरपूर, ते 2 वर्सां जालीं तांकां वचपाक मेळना। पण तरी आसतना आयच्यान तेंच्यांनी परत वारी सुरू केल्या, पण ते साखळे पर्यंत जी वारी आसतली तेंची। सो सकाळीं आयज भायर सरल्या ते आनी जे हांगा आमी साखळे जे विठ्ठलाचें देवूळ आहा थंय ते वचोन थंयच्यान फाल्यां एकादशी हें करून ते परत रिटर्न येवपाचे आशिल्ले। सो ही एकंदर फोंडेची अपडेट आशिल्ली।